मांद्र्या 90 विला येतात म्हणून बोवाळ जाल्या उपरांत थळावे काचा बोल. आता सरपंच म्हणटा विला फकत 18 उरिल्ले 7 स्ट्रक्चरांनी लागी लागी 70 सुमार फ्लॅट म्हूण कळटा. 90 विलाचो आयज खबर चल्लेली आसा ती एक्चुअली टोटली चुकीची आसा. 90 विलांक आमी खंयसरच परमिशन दिवंक ना. आमी लास्ट मंथ एक फायल येयलेली तेतून आमी फक्त 18 विलाची येयलेली. ते 18 विलाक आमी परमिशन दिला ती वॉर्ड नंबर 7 आणि एक वॉर्ड नंबर 9 येयलेले. तितून आसलेले 3 टायप्स आसलेले. भितर टोटल टायप 1 एक स्ट्रक्चर, टायप 2 5 स्ट्रक्चर आणि टायप 3 एक स्ट्रक्चर आसलेले. सरपंच म्हणटा तांचे डॉक्युमेंट आशिल्ले उदक मांद्र्या भायले वापरतले. ते सगळे लिगल्स डॉक्युमेंट्स आसले, TCP क्लियरन्स, सनद, एवरीथींग जे लागता. म्हणजे आमी सेक्रेटरीचो प्रॉपर गायडन्स घेवन ते तांकां दिला आनी तेतून आमी तांकां कंडिशनय तेंचे कडसून एक एफिडेविटय घेतला आमी तेंचे कडसून की जे उदक ते यूज करतले ते मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे यूज करचे ना, मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे भायले यूज करतले. 6 महिन्या आधी 38 विलांक परवानगी दिल्ली. तेच्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं 38 विलांक दिल्लेले परमिशन. 38 विला तेन्ना कित्याक बोवाळ जावना काय? तुमीच सरपंच आहा म्हणून एखादे असो काय? तें हांव सांगूंक सोदता कित्याक पयलीं कशें दिताले त्याच प्रमाणे तुमी दिलें परमिशन दिलें तेका. आदलो सरपंच प्रशांत नायक म्हणटा उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान बांदकामांक परवाने दिवचे न्ही म्हूण आमदारान उपजिल्लोधिकाऱ्याक लेटर केल्ले. आश्वे कितें तरी 18 कितें 20 कितें आहा आनी जुनस ह्या भागाचेर कितें तरी 70 फ्लॅट कितें तरी कन्स्ट्रक्शन लायसनाक परमिशन मागला आनी इट इज ग्रांटेड. आनी अशें म्हाका दिसता माननीय आमदार आमचे जीत भाई आरोलकर हेंच्यांनी कितें तरी एक डेप्युटी कलेक्टराक एक डायरेक्शन एक मेमोरंडम दिल्लो रिगार्डींग स्कार्सिटी ऑफ वॉटर. की विलेजीन उदकाची सद्या कमतरता आसा आनी ताका लागून खंय जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात ताका रितसर तेंचे जे वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द PWD डिपार्टमेंट हेंच्या कडल्यान घेवची आनी त्याच्या नंतरच कन्स्ट्रक्शन लायसन हे इश्यू करचे. जर जी गोष्ट लोकांक नाका ती हांव सरपंच आमचो राजेश मांद्रेकर हेंच्या पर्यंत रिक्वेस्ट करतलो की जी लोकांक गोष्ट नाका ती आमी रिजेक्ट करतो. प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. थळाव्यांनी पंचायतीक ते विशीं निवेदन दिला. त्याची मागणी केला आहे ठरावाच्या निवेदनाच्या मार्फत की आता जो लायसन जारी केल्लो आसा त्या लायसन आमचं ऑब्जेक्शन किंवा आमचं ह्या जो निवेदन आसा त्याचो विचार करून त्या एव्हियन्सान दवरप आणि त्याची कार्यवाही करप ना. जेणेकरून जोपर्यंत आमचं ऑब्जेक्शन क्लियर जायना तोपर्यंत ती कार्यवाही करची ना. असं ज्या वेळाचेर गरज लागतली की लोक रस्त्यार उतरची पडटली त्या वेळाचेर उपस्थिती मोठी जातली. सो 38 लायसनाक बायपास केला आणि हीच लायसनाचेर आम्ही आक्रमण केला हातूंतलो भाग ना. 38 लायसनां महाराष्ट्राचो डे 1 पासून आमचो विरोध आसा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी.